काल एक तुमचे पिलन पंचायत गोवाच बेस्ट क्लिनस्ट पंचायत म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळा. वॉट यू विल से ऑन दॅट? हांव कॉंग्रेच्युलेट करता सरपंचाक आनी फूल पिलन पंचायत बॉडीक की ते लोकांक लागून काम करता आनी तेका लागून म्हाका दिसता तेंचो त्या कामाचो तांकां एक प्रायज तांकां थ्रू गव्हर्नर तांकां तो मेळ्ळो आसा. तेंचे कामाची दखल सरकारान घेतल्या. गार्बेज सेग्रिगेशन आनी सगळे जे गार्बेज रिक्वायर आसा ते काम म्हाका दिसता ते बरे रितीन करता. तशेंच म्हाजे इतर पंचायती नेरूल पंचायत, रेसमगूज पंचायत, बाकीच्यो इतर पंचायती गिरी, सालिगांव, सांगोळडा, दीस पंचायत्स आर ऑल्सो नॉट फार बिहायंड. दे आर इन द रेस. स्पेशल नेरूल पंचायत सुद्दां डोर टू डोर कलेक्शन सगळ्यांचे जाता. प्रोएक्टिवली मेंबर काम करता, लोकांचे पर्यंत वयता, लोकांक एक्सप्लेन करता आनी लोकांक भितर सहभागी करून म्हाका दिसता काम करता. तर ह्योय पंचायती फाटी ना स्टील. हांव त्या पंचायतीकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की दे आर ऑल्सो डुईंग अ व्हेरी गूड जॉब. आनी इन नियर फ्युचर अंदू पिल्यान पंचायत प्रायज मेळ्ळा. म्हाका दिसता फुडें नेरूल पंचायत आसा आमची आनीक सरपंचान आतां म्हटलें ड्राय हेका आमकां 2014 मेळ्ळो फॉर नेरूल पंचायत. तर इन फ्युचर वी वील सी नेरूल पंचायत, रेसमगूज पंचायत ऑल्सो गेटिंग अवॉर्ड्स. तर वी आर वर्किंग ऑल टुगेदर आनी टू कीप आवर प्लेस क्लीन एंड ग्रीन. हांव सरपंच अमरनाथ गोवेकर, पिल्यान मार्रा पंचायतीचो. काल लिबरेशन डे आनी हेचे औचीत साधून गव्हर्नर ऑफ गोवा ऑनरेबल श्रीमती मृदुला सिन्हाजी यांच्या हस्ते स्वच्छ भारत अभियान हेज्या अंडर पिल्यान पंचायतीक क्लिनस्ट पंचायत म्हणून एवॉर्ड फावो जालें काल. हे नॉर्थ गोवाच्यान आमकां फावो जालें आनी सावथ गोवाच्यान चिकाले पंचायतीक जालें. म्हाजे पंचायतीक एवॉर्ड फावो जावपाक कारण की ग्रास रुटा वयल्यान आमचे पंच मेंबर, तशेंच VDC कमिटी, आमची विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी, तशेंच गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स आहा, प्रगती हायस्कूल स्पेशली, तशेंच अंगणवाडीची भुरगीं, ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं, तशेंच म्हाजी आमची सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहा त्यो महिला मंडळ, हेंच्यान सगळ्यांनी अवेरनस आमी भरपूर केल्लें आहा. केन्नाय ओकेशन्स आहा तेन्नाय आमी झाडो घेवन रस्त्यार सगळी देंवल्ली आहा आनी लोकां मदीं अवेरनेस जाल्ल्या कारणान सगळे ब्लॅक स्पॉट आदी आसले पळय जे गार्बेज डम्प्स जाताले सगळे क्लियर जाल्ले आहा. डेली सकाळीं 7 आमचे गार्बेज कलेक्टर हाऊस टू हाऊस गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट जाता. लोकांक आमी डस्टबीन दिल्ली आहा. वेवस्थीत त्या डस्टबिनांनी तो कचरो गोळा जाता, सेग्रिगेट करता, तो मागीर प्लांटार वयता. रोड सायडीचो कचरो काडटा, शेतांनी खंयसर रस्त्या सायडीक कचरो आहा तोय सगळो काडलो. अशा तरेन एक बरी क्लीन आनी नीट आमी पंचायत दवरपाचें सगळी आमचो पठार बरोबरचो आल्टो पिल्ल्यांचो आहा तो दवरपाचो प्रयत्न पंचायतीन केल्लो आहा. आख्खी विलेज, आमची सकयली विलेज सगळो नितळ साफ गांव आसतो हें आमचें स्वप्न आसलें. आनी हो एक कंटिन्युअस प्रोसेस आहा. आमकां हें काल एवॉर्ड फावो जाला हो आतां आमची हितून आनिकूय आमची मेहनत आहा. सगळ्यांचें लक्ष विलेज पंचायत पिल्यांचेर आसतलें, आमच्या लोकांचेर आसतलें. हे सगळ्या लोकांकूच घेवन हें कार्य जावपाक जाय. आनी हो एक दुसऱ्या पंचायतीक अख्ख्या गोंयभर एक सगळ्यांक एक आमी एक एग्जाम्पल सेट करपाक जाय की बरी पंचायत कार्य करूंक शकता. हितून सगळ्यांचो सहभाग जाय. एक सरपंच आनी पंच मेंबर करूंक शकचे ना. हे टीम वर्क आसता. तेकाच लागून सगळ्यांक लोकां कडेन म्हाजें परत अपील करता की अशा तरेचे हे एवॉर्ड घेवप हें जिखप हें आमचें भाग्य सौभाग्य. पयलीं अशा तरेचे केन्नाच अशे पंचायतीक एवॉर्ड फावो जावंक ना. हे आमचो एक एफर्ट आसलो सगळ्यांचो, टीम वर्क आसलो, तेका लागून हे एवॉर्ड फावो जाले. आनी हेतून सगळ्या लोकांक हांव हेजें क्रेडीट सगळ्या पिल्यांच्या म्हाज्या विलेजरांक दिता. पिल्यांच्या विलेजरांचो आमकां सदांच बरो सपोर्ट मेळटा. सगळ्या डेव्हलपमेंट वायजूय पिल्यान पंचायत खुबशी भरारी मारलेली आहा, खुबशीं कामां चालूच आहा. 2012च्यान जेन्ना आमी ताबो घेतलो तेन्नाची आयज पर्यंत हो सेकंड टर्म म्हाजे मेंबरूय खुबशे परत रिपीट जाले. फक्त आमी डेव्हलपमेंट ह्या हेजेर आमी परत निवडून येयल्ले आहा पंचायतीन आनी बरें काम करता. डेव्हलपमेंट फंड जनरेट करून हो डेव्हलपमेंट करता. पंचायत फंडांच्यान चडशी मॅक्झिमम कामां आमची हांगा जाल्लीं आहा. हेजें श्रेय म्हाज्या मेंबरांक वयता सगळ्या. VDC टिमींग वयता म्हाजे. स्कुलाच्या हेडमास्टर स्पेशली आहा स्कुलाचो रवी गांवकर, तेजें नांव हांव उल्लेख करूंक सोदता. बरें काम करता. आमकां सगळ्यांचो अरुण नागवेकराचो सपोर्ट मेळटा. तोय प्रिंसिपल जावन आहा. अजय जोशी प्रोफेसर जावन आहा डेम्पे कॉलेज, तेजोय बरो. अशा तरेचे सगळे विलेजर्स
सगळ्यांच्या सपोर्टान आमी फुडें हो गांव आमचो व्हरपाचो एक आदर्श गांव करपाचो आमचें स्वप्न आहा. हें आमचें पयलें पावल आहा. फुडलें पावल मारपाक सगळ्या लोकांच्या सपोर्टान आमी तेंय मारतले.